नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. केन्ना हे चवथीचे 5 दीस सोंपत आयले कळोकूच ना. आता ह्याच वातावरणात फुडल्या वर्सा गणपतीक आव्हान दीत गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया म्हणीत आयच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. नोकर भरते खातीर पयशे घेतला जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचे आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. उत्पल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवाशीण बायलांनी केले गौरी पुजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. सारमनो स्टॉक फेरी सेवा ढळमळीत. दोनूच फेरीबोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून लोक थकले. आता तरी सरकारान दोळे उगडचे आणि फेरी सेवा बरी दिवची म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोर्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या माजरांक दिला आलाशिरो. फाटली 20 वर्सां जाली फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. कला मोडटा धर्म आणि जाती भेदाच्यो वण्टी. कलांगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. देशात सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकारान सादूर रावपाचो इशारो. आणि आता खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. एलडीसी पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदले एक्काय मनशा कडेन आपणे पयशे मागला जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आव्हान मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान सखोल चवकशी करची अशी उत्पल पर्रीकारान मागणी केल्या. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स बट साऊथ कलेक्टरेटान एलडीसीचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हाजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेंट आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक. जी स्कील टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते. काय 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता म्हणून. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. Yes, tell me. सर, विजयांनी आज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बाईट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे एलडीसी पोस्ट आहा पळय त्या एलडीसी पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो. आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो First and foremost, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned.
Now you out, and there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about two also. One fellow. That anyone has taken money. Okay. Just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. Okay. That if, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्ही. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केले आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन ताचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी. या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सागनस ह्या रस्त्यार वेगवेगळ्या लायन लागतात फेरी मेळना आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करपाक दोनूच पर्याय आहा. एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर खंय करची अशें आमची मागणी आसा सरकाराक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हटल्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सा चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळी उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधीवत पुजा करतात. सत्तरींतले वेळूस, मासोर्डे, कोंपरडे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पुजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी धुमाचे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पुजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ल्या श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पुजन केलें. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पुजनाची उमेद फाकिल्ली.
वाळशे गावात आमच्या पारंपरीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी नाती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर होशे वांटूंक सुरवात करता. म्हणजे सांजचे हे करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. म्हणजे म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशे गांवांत देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसतली. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वराक तळेश्वराक आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटली 20 वर्सां माजोर्डेचे फिडल पेरेरा हे वाठारांतल्या सुणी माजरां खातीर मसिहा थारला. ताणें स्वताच्या घरात 50 परस चड सुणी माजरां पोसल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात, तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडल पेरेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आता ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली? 54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका फिश मार्केटा मेळ्ळले ते हांवें घेनेले and they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां आनी दोर देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव आतां ती चड जालें. थोडीं एडॉप्शना वयताय, थोडीं वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शना वयताय थोडीं, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जे ब्रिडेड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat test ko now help kota tenka like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Steraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता. वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कोर आनी ती कितें जाता ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याक बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पुट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस पेडिग्री हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना.
सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देर ऑन द रोड सायड. घराको एक टायम पेडिग्री दिता, एक टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणी आणि 38 माजरांमदी 2 कुड्डे सुणे आणि 4 कुड्डी माजरां आसात, जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यां खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra कोण नाही care घेवपाक. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन आपण कोतलो कितें जाल्यार एस्ट्रे डॉग्सां म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक फावटी तेंकां फूड प्रोवायड करपाक वा तेंकां एक शेल्टर प्रोवायड करपाक. बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू ती मेडिकेट कोताय आनी कोतून धाडटाय, ती दवरूं सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोलीं कित्याक एवरी डे तेंकां येयीत आसताय केसीस. सो हांव गेन गेल जाल्यार देखून ती दोताय मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेरीन वी कॅन कीप दिस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज और देर आर डॉग्स वीच आर ओल्ड दे कांट वॉक. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases, we need 24/7 एक आसपा जायी एक clinic or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are kettles हाय रस्त्याचे, there are accidents that are taking place. So हे तर care घेयले न्हू, then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्यान नोव्हेंबर म्हयन्याच्यान भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू आसा. ECD म्हटल्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. जेतून भितर आमी जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सी भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर जातून आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिमटम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात. इट इन्क्लूड्स तेंचे डायट, इट इन्क्लूड्स तेंचे चॅकअप, इट इन्क्लूड्स तेंचे सिमटम्स एंड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे आसतात ते तांकां सो दॅट दे कॅन एट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हें आमचें गेल्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टर आमचे तेणी हें सुरवात केल्या आनी हें एक कॉल सेंटर जावन आसा जातून भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा भितर. तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जानकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितें आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज क्वायट हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव एक्चुअली मिनिस्टरूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. लायक आवय आनी भुरगीं मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जालें. सो आमच्या गोंयांत सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी ओटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द
द स्कोर इज व्हेरी हाय कम्पेअर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. चवथ ही उमेदीची तितकीच सगळ्या जाती धर्मांतल्या लोकांक एकठांय हाडपी परब आसा. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. दिवचाच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या मंगलमुर्ती गणरायाचें दर्शन घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. मंगळारा राती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिवचलच्या भौशीक गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले. गणपतीचें दर्शन घेतल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणीं कांय वेळ मंडळाच्या कावंटराचेर बसून लॉटरी विक्री लेगीत केली. उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणीं मेणकुऱ्या वचून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या घरच्या गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्शन घेवपा खातीर म्हणजे बरोबर सेंट्रलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे बाकीचे मंडळाचे सगळे अध्यक्ष पदाधिकारी कावन्सिलर चेअरपर्सन सगळे जण हाजीर आसा. सगळ्यात पयलीं तुजी विचारकार किती वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मोठ्या उत्सवात 11 दीस करता. 11 दिसूय वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक कार्यक्रमूय लोकां खातीर हांगासर आयोजीत करता. खूब बरें दिसता. एक उत्सवाच्या वातावरणात भितरले तालुक्यात एक बरें वातावरण निर्मिती आसा. आयच्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. अशाच पद्दतीचे खूब व्हडा उत्सवात आपलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मनोवचो ह्या बॅनराच्या सकयल आमी अशें म्हणटा की इनरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इनरिस्पेक्टीव ऑफ द जात आनी धर्म सगळे लोक ह्या बॅनराच्या सकयल एकत्र येवचे आनी तांच्यानी गांवांतलो उत्सव हो खूब व्हड उत्सव हो मनोवचो इतकेंच म्हाका गणपती बाप्पा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले गोमंतकाचे दनपारचे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी. शुभेच्छूक श्री अमित पाटकार, अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती.